आसलें की हांवें हे फूड कोर्टाचेर एक PL फायल केल्लें आनी PL फायल केल्ले वर्डीक म्हाजे फेवरान आयले आनी इट इज अ पब्लिकाच्या फेवरान आयले वास्कोकारांचेर. सो हाय कोर्टान कितें तांकां सजेस्ट केलें इन एरिया ऑफ 4,349 एरिया टोटल एरिया तितून परमिसिबल एरिया फॉर द फूड कोर्ट कमर्शियल एरिया इज 5%. सो 5% कितले जाता 270 ना 270. पण तेंच्यांनी कितें केलां 270.45 घेतला. सो 52.25 स्क्वेअर मिटर एक्सेस जाला. सो कोर्टान तांकां सांगलेलें ते डेमोलिश कर म्हणून. इन्स्पायट ऑफ कोर्ट ऑर्डर तेंच्यांनी कितें केलां डेमोलिशन कांय करूं ना आनी तेंच्यांनी काम परतून प्रोग्रेस केलें. हे पाथवे केले इलेक्ट्रिकल फिटींग केले हे अंडर द कंटेम ऑफ द कोर्ट. ओके तेजे मागीर हांवें कितें केलें तांकां लेटर घातलें. लेटराचे रिप्लाय दिवना लेट दिले तेणी. मागीर आमी कंटेम ऑफ द कोर्ट फायल केल्या. कंटेम ऑफ द कोर्ट फायल केल्या समथे म्हाका 2 दिसान लेटर रिप्लाय आयलो. रिप्लाय कितें आयला की आमी हायकोर्टाचे कितें कितें ऑर्डर आसा ते इम्प्लिमेंट केला म्हणून. इम्प्लिमेंट केला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कॉमन सर्वे करून दाखोवपाक जाय की बाबा 52.45 स्क्वेअर मिटर तुमी डेमोलिश केला. आनी हांव तांकां चॅलेंज करता की तुमी 52.45 डेमोलिश करूं ना. तुमी वायलेट करता एवरी लॉ वायलेट करता. तुमी मुद्दम दादागिरीन लॉक घातला की कोण वचून भितर मेजरमेंट घेवपाचें ना. आनी एडिशनल इन्स्पायट ऑफ दॅट एडिशनल काम केलां हे फुटपाथ सारकें तेंच्या फूड कोर्टा कडेन पावला. सो हिंगा भुरग्यांचें खेळपाचें कांयच उरूं ना. हायकोर्टाचें तुमी कांयच मान्य घेना. आं सो तुमची दादागिरी जालें न्हू. आनी तुमी म्हाका बरयता की बाबा वी हॅव इम्प्लिमेंट द थिंग. कोर्टान स्ट्रिक्टली ऑर्डर केला फ्रॉम 4,349 परमिशेबल एरिया फॉर द रिक्रिएशन आनी फूड कोर्टाचे इज 270.45 स्क्वेअर मिटर. तेंचे स्वता एडवोकेटान थ्रू जी सोडा एडवोकेट तेन सांगला वी हॅव डन द मिस्टेक. वी हॅव गॉन बियॉन्ड द परमिशेबल एरिया दॅट इज 6.2 -5. सो 1.2 तेंच्यांनी मायनस करपाक जाय डेमोलिश करपाक जाय. सो 1.2 इज इक्वल टू 52.45 स्क्वेअर मिटर एक्सेस. सो आतां तेंच्यांनी कांयच करूं ना. तेंच्यांनी काम चालू केलां. हांवें आयकलां ते आतां फूड कोर्ट ऑप्शनान बी घालतले. सो हांव CPक CEO आनी जी सोडा चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट करता की तुमी येवपाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचे जॉयंट मेजरमेंट घेवपाचे आनी मागीर फुडें सरपाचें. ना जाल्यार आय वील गो टू द कोर्ट फॉर द कंटेम. आय हॅव ऑलरेडी एप्लायड आनी केन्ना रिजल्ट दितले खबर ना. सो तुमकां मागीर हेवी पेनल्टी पडपाक शकता. तुमी कोर्टाचे एगेन्स्ट वचपाक लागला. तुमी तर अशें पब्लिकाक आयकना. आतां तुमी कोर्टाचे बी एगेन्स्ट गेला म्हणल्यार लॉ तुमी टोटली काबार केला. कितें तरी मान दवरा मरे. कोर्टाचें मान दवरा मरे. अबे आय गॉट अ प्रूफ. हांव फक्त उलयना. वो कोर्टाचो कंटेम ऑफ द कोर्ट फायल केला आनी हे हेंच्यांनी म्हाका लेटर दिला की आमी हे केला म्हणून. आतां पळय हेंच्यांनी मार्क केला 1 2 3 4 आनी हेजेर केला की एक आमी फक्त प्लॅटफॉर्म उडयला. अरे स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार कितें इट्स अ प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया तशेंच दवरला आनी कितें तुमी डेमोलिश केलां आमकां दाखया मरे. जॉयंट इन्स्पेक्शन करा. सायडीचेर यो. हांव म्हाजो इंजिनियर हाडटा. तुमचे इंजिनियराक कॉमन सर्वेयर हाडया. मेजरमेंट करा. तुमी 52.45 स्क्वेअर मिटर डेमोलिश केलें जाल्यार हांव ओके आसा. फायन. कोर्टाचे तुमी ऑर्डर मानले आसता जाल्यार. ना जाल्यार कितें. सो तुमी डिसायड करपाक जाय. इफ यू वॉन्ट अ जॉयंट इन्स्पेक्शन you have to tell me. ना जाल्यार I am already applied for the contempt of the court. Anytime that result can come. ॲक्च्युअल कितें म्हणून इश्यू ॲक्च्युअली हे एक गार्डन आसा. गार्डन आनी इज अ चिल्ड्रन पार्क म्हणून डिक्लेअर केला. बट ॲज पर द मद्रास हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आनी एवरीथिंग प्ले ग्राउंड और गार्डन कॅनॉट बी कन्वर्टेड इंटू कमर्शियल एक्टिविटी. हे वर्डीक आसा. सो हेंच्यांनी हिंगा कितें केला
सम पार्ट रिक्रिएशनाक घातला. इन रिक्रिएशन त्या टोटल एरियाचे 5% तूं कमर्शियल एक्टिविटी करपाक शकता. ओके, सो वी एक्सेप्टेड. बट हिंगा 5% घेवन हेंच्यांनी 6.2 घेतला. 6.2 कोर्टान सांगला बाबा तुम्ही 1.2 तुम्ही डेमोलिश कर. पर्सेंटेज आय एम टॉकिंग 1.2 इज अ पर्सेंटेज एक्सेस केला तेंचे. सो कोर्टाचो ऑर्डर आसा तुमचे रिक्रिएशन हिसाबान 5% परमिशन आसा. ओके, यू गो हेड, बट 52.45 यू हॅव टू डेमोलिश स्क्वेअर मीटर square meter. 52 52.45 square meter, and that is 1.2% of total area. And total area बी सांगता तुमकां 4,349 square meter. तितून जर परमिशन इज 5%. 5% तूं घेतल्यार 217 स्क्वेअर मिटर तांकां परमिशन आसा. बट तेंच्यांनी कितें केलां 6.2 हे केला पर्सेंटेज घेवन कन्स्ट्रक्शन केला. दॅट इज 270.45 स्क्वेअर मिटर. हे दीस महिना हे केलं एक्सेस असं 52.45 स्क्वेअर मिटर एक्सेस केला त्यांचे. ते कोर्टाची ऑर्डर आसा ते डेमोलिश करपाक तांकां. बट तेंच्यांनी करूंक तेंच्यांनी करूं ना. आनी कोर्टाची ऑर्डर आसून तेंच्यांनी काम इतले फूल स्विंगान दवरला. ते मागीर पळया म्हणटा कितें जातलें ते. आमी ऑक्शन करतलेच. हे तेंचे मान्य आसा CPचे. सो हांव म्हणटा की बाबा लॉ हातीन घेया नाका. कितें आसा तें बरेपण करा आनी काबार करा. अदरवायज सी आय हॅव टू गो टू कोर्ट. नो अदर ऑप्शन. मागीर तांकां कंटेम ऑफ द कोर्ट आसा जाल्यार परमिशन बी तेंचे हे जावपाक शकता. तुमी कोर्टाक ग्रांटेड हे नाका. वी आर विदीन द लिमीट. आनी कोर्टाचे कितें ऑर्डर ते हिशोबान हांव उलयतां. तेजे भायर हांव कांय उलयना. तुमी रायट आसा. वील हॅव अ जॉयंट इन्स्पेक्शन, जॉयंट सर्वे, आनी यू प्रूव दॅट यू हॅव डेमोलिश्ड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.